म्हजो वॉर्ड सगळोच नवो आशिल्लो, 80% लोक म्हाका नवे आशिल्ले. सो नवे लोकांचो प्रतिसाद कसो आसतलो हो म्हाका तितलो अदमास नाशिल्लो. म्हणजे कार्यकर्त्यांनी भरपूर काम केलें, भरपूर काम केलें. आमी जाता तितले लोकां मदें वचून संपर्क साधपाचो प्रयत्न केलो, पूण फीज थोडे आशिल्ल्यान परत परत वचपाक मेळ्ळें ना. ह्या खातीर अटीतटीची फायट जाली. वोटर्सांक कितें सांगलें दिसता तुका? म्हणजे तुका वोटर्सां हांव सगळ्यांक सांगता की सगळ्यांक देव बरी करून म्हाका ज्या लोकांनी मत मारल्या तांच्या हांव मना पासून तांचो आभार मानता, विश्वास दाखयता म्हजेर, आनी हांव तांचे खातीर काम करपाक प्रतिबद्ध आसा हें हांव तांकां सांगपाक सोदतां. त्याच प्रमाणे ज्यांनी आमकां मत मारूं ना तांकांय हांव सांगपाक सोदतां की हांव कसलें डिफरन्शिएट करनासतना सगळ्या खातीर समान वागून सगळ्या खातीर काम करतालें. हो तुजो तिसरो फावट. गजाल वेगळी आशिल्ली, तोय म्हाका वोट तेन्ना नवो आशिल्लो आनी तेन्ना 6 जाण कॅन्डिडेट आशिल्ले. सो खूब मत स्प्लीट जावन गेल्ले. तेन्ना अशी अटीतटीची फायट जाल्ली, पूण आज जाली ती लास्टाक विनर हांव टॉसान निवडचें पडलें म्हाका. देवान म्हाका आशिर्वाद दिला की फुडलीं 5 वर्सां आपूण तुका दिता, तूं बरें काम कर, आपूण तुजे फाटल्यान आसा. सो तूं पोंडा रायझींग पॅनलाक रिप्रेझेंट करता. सो मॅक्झिमम जे एरिया जे बीजेपीचे कावन्सिल आतां सध्या पावरान येयल्ले आसा. सो तूं कशें कितें तेंच्या वांगडा हें करतलें, टॅकल करतलें, जावं ऑपोजिशनान रावतलें काय? ऑपोजिशन आनी रुलींग अशें कांयच पळोवपाचें ना. लोकां हिताच्या कामा खातीर हांव सदांच साथ दितलें आनी तशेंच कितें जाल्यार म्हजो प्रखर विरोधूय दाखयतलें. हांव निपक्षपणान काम करतलें. थँक्यू.